But as a journalist, I would also say that Vijay एकूच गजाल, the difference is that पहिली मिनिस्टर वाचताले, ह्या खेपेक वाचताले मिनिस्टर तें कळटालें. गेले खेपे ते कितें गडा 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 सुरू करताले कांय कळनाशिल्लें. मागीर इट वॉज बेसिकली तुका बंद करपा खातीर वाचप अशी तरेची परिस्थिती. तांकां वाचता तांकांय कळनाशिल्लें. हय बेसिकली. ना हे इशू ऑफ मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन whilst reading was very much obvious. कित्याक ते इंग्लिशीन वाचप काय म्हणून हे सामके एक्सपोज जालें. जितले उतरांनी आमी when we praise the speaker for bringing in local languages into the curriculum of the assembly. That is because bureaucrats can't write it. Bureaucrats आणि विजय दुसरे कितें जाता तो टायम मेळना ते फटाफट ते bureaucratsनी कितें केला ते ट्रान्सलेट करून दिवपाक असो एक थोडे टेक्निकल तो भाग येता आसतलो. खूबदां आतांचो चीफ मिनिस्टर जेन्ना ओपोजिशनान आशिल्लो तेन्ना तो असो एक टॉन्ट मारतालो रुलींग मिनिस्टरांचेर गेले असेंब्लीन शिकून येया मरे म्हणून. आता तेच एप्लाय जाता न्ही. तेच मनीस आता मिनिस्टर म्हणून बसल्या शिकून येया मरे तुमचे भाशेन. एक फरक आसा तूं तांचो मुख्यमंत्री तितलो इंटरव्हीन इफेक्टिवली जायना आशिल्लो असो अर्थ जाता. हांगा कितें जाता हांगा वन मॅन शो सगळे एकलोच पळयता. वन मॅन शो म्हणजे पळय आतां परिस्थिती अशी आसा जेन्ना मंत्री इफेक्टिवली जर उलयना आनी जर मुख्यमंत्री इंटरव्हीन जालो ना फाल्यां पेपराचेर कितें येतलें मंत्र्याक ग्रील केलो मंत्र्याक सोडलो मंत्र्याक खालो म्हणून खंयचो मुख्यमंत्री ते आपल्या मंत्रिमंडळांतल्या मंत्र्यां बद्दल येवपा दितलो. सो नॅचरली तो इंटरव्हीन जाता. वॉट आय फील जेन्ना मुख्यमंत्री इंटरफियर जातालो तेन्नाच तो इट वॉज अ इंटर डिपार्टमेंटल क्वेश्चन. आतां एक एग्रीकल्चराची उलयता आनी ताका मदींच इरिगेशन येता. इरिगेशन मिनिस्टर इज डिफरंट. सो एग्रीकल्चर मिनिस्टर कॅनॉट आन्सर इट इन दीस सर्कमस्टन्सीस दीस कायंड ऑफ सिच्युएशन. चीफ मिनिस्टर वॉज इंटरव्हिनिंग. इट वॉज नॉट दॅट. पण चीफ मिनिस्टर वॉज किपिंग क्वायट अंटील एंड अनलेस पळयला की खुबशा फावटी 2-2 मिनटां उतर सापडना जाल्यार पासून ही मेड मिनिस्टर टू आन्सर. आय फील इट नीड्स टायम फॉर देम टू ग्रूम. पूण तूं अशें म्हणटा की ताज्या खातीर तो घेतालो म्हणून. समटायम्स देर सब्जेक्ट्स येस most of the time chief minister interfered only when it is interdepartmental and if the minister doesn't know the topic well. एक वेगळी इन्सायट दिता जी व्हेरी इंटरेस्टिंग तुमकां खबर आसचें ना. आमी थंय हातूंत बसता वयर किंवा सकयल प्रेस रुमा बसता आनी आन्सरां ही घड 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 आमकां वाज येतालो आनी कितें चल्लां आनी कांयच इंट्रोच मेळना कित्याक ते ब्युरोक्रेट्सान तांकां पॉलिटिकल हें खबर आसना. तो प्रश्न येता मिनिस्टराक ही पॉलिटिकल ग्रावंड रियलिटी आसता. ताणें लोकां पर्यंत वचपा खातीर ती बेज आन्सराक दिवची पडटा जे मुख्यमंत्री करता. तशे पद्दतीन आमी म्हणटाले की प्रत्येक कडेन पर्रीकार इंटरव्हीन जाता अशें एक मत जातालें. तेच बरोबर अरे कांय मेळना मरे हेडलायन फाल्यां कितें रे हेडलायन कितें एकदां तो पर्रीकार उबो रावल्यार पुरो कित्याक तो एकच उबो रावता आनी टक करून कितें तरी दिता. खूब फावट जालाय जंय मिनिस्टर ती ब्युरोक्रेट्साची रिप्लाय दिता म्हणून कांयच मेळना आनी एक अनाउन्समेंट करून झप करून मेकळो जाला. एब्सोल्युटली बिग न्यूज ते जाता. ऑफकोर्स वी लुक एट इट फ्रॉम न्यूज आमी पळयता तेच म्हणटा लिमिटेड हाजेर तशे तरेची. बट वॉज सीएम टू डॉमिनंट? सीएम वॉज ओरिजिनल. ही इज ऑलवेज ओरिजिनल. जाता कितें ताजे जितले मंत्री ताजे तयार जातले पळय तितलो ताजे डॉमिनन्स ऑटोमॅटीक कमी जावपाक जाय. पूण ते तांचेर आसा न्ही. मंत्री जर शिकचेच ना ते जर अशेंच रावतले तांकां विजय बी मागीर फाडून खातलो ना जाल्यार फाल्यां. You cannot say dominant because he has given good opportunity to ministers. तांचेर जबाबदारी घालून ते ही हॅज गिवन गुड ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर दी मिनिस्टर्स. इट इज नॉट डॉमिनंट. कोणी कितें म्हणून डॉमिनंट म्हणजे परस आमी म्हणटाली ही वॉज बिकॉज ताजे कडेन जे सगळे प्रश्नाक उत्तर आसा म्हणून शेवटाक तो उठून ते स्पश्ट भाशेन सांगतालो. मे बी इट इज अ ट्रान्सलेशन पार्ट वीच मिनिस्टर त्या शब्दान ते सांगपाक शकना. ते एक्झॅक्ट एक सेंटन्सा भितर सांगून मोकळे करतालो. आय वूड से ही वॉज अ डॉमिनंट ऑपोजिशन लीडर. एज अ सीएम I think he has withdrawn himself quite a lot. ना म्हाका दिसता आमी हे पर्स्पेक्टीव अंडरस्टँड करचें पडटलें. कितें जालां की अपोजिशन डॉमिनंट आसूं जाय आशिल्लें. जर लिडर ऑफ अपोजिशन जर इंटरव्हीन जातालो आनी जर वातावरण जर एग्रेसीव करूं शकतालो आपल्या आमदारांक घेवन जाल्यार तितलो स्पीकर हो चीफ मिनिस्टर इतलो डॉमिनंट दिसचोच नाशिल्लो. ते कॉन्टेक्स्टांतल्यान ते दिसता. प्रकाश अशे तरेचे बी दिसलें की चीफ ऑपोजिशन लिडर अजून चीफ मिनिस्टरशिपांतल्यान भायर सरलो ना आनी चीफ मिनिस्टर अजून ऑपोजिशन लिडरशिपींतल्यान भायर सरलो ना.
हांव तुका अशें सांगू शकता आतां पळय विजय बाब आसा पळय हांगा फरक आसा जे बाकीचे इंडिपेंडंट आसा नरेश सावळा आहा डिवचलचो पर्वरीचे आमचे खंवटे आसा ते कितें आसा ते इंडिपेंडंट आसले तरी सरकारी पक्षाचे समर्थन सध्या करता विजय बाब आसा पळय तो अपोजिशना बरोबर तो कन्सिस्टंटली रावला हाजी एडवांटेज घेवन ताणें रामसेनेचो विशयाचेर मुख्यमंत्री जेन्ना डेव्हिड जावन पळयता तेन्ना ताणें कन्सिस्टंटली लावन धरलें कॅसिनोच्या प्रश्नाचेर इल्लिगल मायनिंगाचो विशय जॉब रिक्रुटमेंट हे सगळे विशयाचेर काँग्रेस पक्षान एक म्हणजे फ्लोर मॅनेजमेंट दाखोवन दिलें ना विकनेस कंप्लीट आनी ताजे सारको उबो रावत तेन्ना ताजे फाटोफाट अपोजिशन लिडर उबो जावंक जाय आशिल्लो हांव तुका सांगता म्हजें ऑब्जर्वेशन एक विजय सरदेसाय मुख्यमंत्री तो मच्युअर्ड आसा न्ही हांवें कितें पळयलें अशें तूं स्पश्ट सांगता की हे हातूंत अधिवेशनांतल्यान की मुख्यमंत्री ताजे नजरेक रोखडे कळटा ताणें पळयलो हो एक आपल्या कठीण वतलो दुसरो वतलो तो रेजिनाल्ड म्हणून तो कितें करतालो बरोबर हांकां टार्गेट करतालो तेच वेळार तांचे कितें हाजेर कट करपाक पळयतालो तेन्ना कितें जावपाक जाय आशिल्लें तेन्ना तुवें काँग्रेस विरोधक खंय आशिल्ले तुमी बॅकअप म्हणून कोणूच उबो सुद्दां जायनाशिल्लो एक गजाल म्हाका सांगात ह्या सगळ्या हातूंतल्यान एक मनाक एक विचार आयलो की ऑपोजिशन भितर जे एक्सपिरियन्स लोक आसात एक जेनिफर सोडली जाल्यार एवरीबडी इज एक्सपिरियन्स 8 जाण सगळे एक्सपिरियन्स दे आर डॉर्मंट दॅट्स वाय यू कूड शायन मोर संदेश I wouldn't say they were dormant. They had enough opportunity to talk. फायदो तुमकां मेळ्ळो हांव अशें म्हणटलो आमी आतां जेन्ना इंडिपेंडंट MLA म्हणून आमी आसा आतां प्रवीण बाब म्हणलां अशें इंडिपेंडंट MLA जरी जाले आमी सपोर्ट गव्हर्मेंटाक जरी दिलो इट इज टू एन्श्युअर अ बेटर डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टेट लास्ट 3, 4, 5 वर्सां जे लक्षणां जाल्लीं पीपल हॅव बीन फ्रस्ट्रेटेड एंड वेन वी टॉक अबाउट परिवर्तन गव्हर्मेंट हांव आजूय तुमकां म्हणटा BJP गव्हर्मेंट म्हण आय डोंट एग्री This is a government which people wanted a change. जे लोक अकाउंटेबल ना जाले इरिस्पॉन्सिबल जाले गोंयाक दे वे वॉश्ड आउट दीस गव्हर्मेंट केम विथ अ क्लीन मॅन्डेट आय फील वी शूड गिव देम अ ऑपॉर्च्युनिटी टू परफॉर्म अँड परफॉर्मन्स कॅनॉट कम इन 3 months. So that is why when we have offered our support to this existing government it is with a very clear thought ki let them look at the overall development of Goa not looking at कोण काँग्रेस कोण BJP and तशी डेव्हलपमेंट overall development of Goa. For that we have supported the government. संदेश बाब तुम्ही डॉर्मंट जाले म्हणून तुम्ही शायन जाले हो विषय तसो ना 40 जाण आसा आनी 40 उगीच रावले आनी तूं धांवलो आनी पयलो आयलो चलत वचून पयले आयले ना वी हॅव स्टडीड तुम्ही टायम पयले जर जाय जाल्यार यू वील एग्री टू दॅट वी हॅव परफॉर्म whoever has performed they have studied the topic and it is not just because they stayed away from the race and because of that we could come first. It is not the thing. If you look at the performance these people have really studied. These young MLAs कोणी आसा परफॉर्म केले आनी एवरीबडी हॅज स्टडीड इट इज नॉट बिकॉज ते कमी पडले म्हणून शायन जाले इट इज नॉट दॅट बेसिकली सुभाष बाब अशें आसता की अपोजिशनाचो स्लॉट आसता तो डॉमिनंट आसता आनी ताका लागून खूबशे करून सरकारी पक्षाचे आमदार आसता तांकां उलोवंक जाय सुद्दां जाल्यार तांकां कमी येतात ऑटोमॅटीक मर्यादा येतात आतां विष्णू आमचो आसा विष्णू वाघ ताणें सगळे विशयाचेर पर्स्पेक्टीव घेवन ताणें मांडले आसा पण तरी सुद्दां ताका शेवटी लिमिटेशन येता अशें आशिल्ल्यान पण हो स्लॉट जो ऑपोजिशनाचो आसा तो कंप्लिटली सद्याक डॉर्मंट जाल्लो आसा पळय ताजें एक मोठें हें म्हणजे लिडर ऑफ ऑपोजिशन पळय आसा ताजो मेंटॅलिटी पळय आसा ती अग्रेसीव अजिबात ना तो वेल्यान सजेशन दिता सरकाराक तुजें काम सजेशन दिवपाचें न्ही अशें धरुया की सरकार नवीन आसा नॉट कम आउट ऑफ म्हाका एक याद जाता जस्ट इंट्रस्टींग हें सांगता 1977 जनता पार्टी गव्हर्मेंट येतकर खुशवंत सिंगान एक हें बरयलें अपोजिशन लिडर जाल्ले यशवंतराव चव्हाण हातूंत ताणें बरयलें की यशवंतराव चव्हाणाचे अंडर लिडरशिपीचेर काँग्रेस जेन्ना वॉकआउट करता तेन्ना लोधी गार्डन्सा सकाळीं वॉकाक गेल्ले भशेन दिसतात म्हणून तो मायंडसेट तुका तो येवचो पडटा ऑपोजिशनाचो तो अजून पिकअप जाल्लो ना हें एक मोठें डेंजर आमकां अशें म्हाका दिसता हाजे वयल्यान म्हाका कितें दिसता न्हू की ऑपोजिशन इज नॉट द काँग्रेस गोंयाक पर्याय आहा इज नायदर काँग्रेस नॉर BJP पळय परिवर्तन सरकारान खूब फॉल्ट्स आहा मिनिस्टरांनी अश्युरन्सां दिल्यात आनी अश्युरन्सीस हॅव गॉन फेल्ड विदीन द कोर्स ऑफ दीस असेंब्ली सेशन अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरान 12 तारखेक सांगलें की आपूण 1 आठवड्यान डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन स्टार्ट करतलो हांवें तेन्ना ताका सांगलें तें जावंक शकना म्हणून ताणें म्हणलें ना जातलेंच ताजे मागीर विदीन 20 days इट हॅज स्टील नॉट स्टार्टेड सो दीस हॅज गॉन फ्लॉप सो अशें जाल्लें आहा की सरकार इज नॉट परफॉर्मिंग
but opposition is not able to expose it. Which opposition? The principal opposition party. That does not mean the space is vacant. I feel the space is, there is a vacant slot to be filled, and that slot can be filled by a non-BJP, non-Congress party, and that can perhaps be the future for Goa. आमचो regional state, when we are talking of special status, जाल्यार आमी national party high command पर्रीकार म्हणटा आपूण दिल्लीचे आयकुपाचो ना म्हणून, आमी म्हणटा आमकां दिल्लीचे आयकुपी नाका म्हणून, जाल्यार मागीर दिल्लीच्यो पार्टी कित्याक जाय आमकां? गोंयांतूच सोल्युशन सोदपाचें आमी. I feel that this assembly has given out one thing, that our problems should be solved here. We don't need to go to them. So basically you are thinking of floating a regional party? I think the people by and large, if they accept, we have to think about that. See, every state of the south of the Ghats, every southern state in India has got a good regional party of its own. So because which is working on that pride of the self-respect of the local population. गोंयकारांक self-respect ना. हांव फुल्ली एग्री जाता. जर काँग्रेस हेच धोरण जर दवरीत विधानसभेत न्ही अशें न्हिदून रावपाचें, डेफिनेटली पब्लीक हे चेंज जातलो आनी तो सांगता ते पद्दतीन ऑल्टरनेट उबो करपा खातीर लोकां मदीं जातलो विचार डेफिनेटली. रोहन, Subhash can't say anything about it, but too I slightly differ in this particular thing. It is too, again repeat, it is too early for us to talk about any regional party. ह्या फाटी 5 इंडिपेंडंट आयले, 18 नवी तोंडां आयली. This was परिवर्तन. Give them time, give them space. We can maybe talk this language after some time. Then it will sound maybe in the right tone. आयच्या तारखेन to conclude, I don't expect big things coming from Congress, कित्याक तांणी जी 5 वर्सां केल्या ते उलोवपाकूय एखादी फुडें फाटीं जातले. How much of the things which government has promised, जे आज पावस तांणी स्किमीचो काडला, तो खरो कितलो पावस पडटलो ताजेर फुडले फरक आसतलो. बट डेफिनेटली गजालीचेर सोंपयता हांव ब्रेक घेवचे पयलीं. सुभाष, एकच गजाल म्हाका सांग की काँग्रेस एज अ नॅशनल पार्टी जी हांगा आसा, इट इज फेल्ड एज अन ऑपोजिशन. तुमकां बीजेपी रुलिंगा आसतना यू नीड अ गुड ऑपोजिशन पार्टी? Of course, we were looking for a good opposition because it is in the interest of linking it to the regional party. No, whatever Vijay is saying, Vijayan जो role घेतला आसा, it is in the interest of Goa. If opposition party fails to bring out the failure of the government, की आम्ही म्हणतात की कोण टिकाकाराचे घर असावे शेजारी, कितें निंदकाचे घर असावे शेजारी, कोण तरी आसपाक जाय. इट इज नॉट दॅट बीजेपी विल ऑलवेज परफॉर्म, कोण तरी खंय चुकता फायनली आमी हे आसात हे आसपाक जाय. बट काँग्रेस हॅज लिटरली फेल्ड इन असो फ्लोर मॅनेजमेंट करपा खातीर जावं ऑपोजिशन करपा खातीर. बट वी आवरसेल्स हॅव टेकन दॅट रिस्पॉन्सिबिलिटी. म्हणजे गोंयच्या लोकांच्या दृश्टीन कांय तशें हें जालें ना. बिईंग इन रुलिंग सायड ऑल्सो, वेर एवर गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड, वी हॅव शोन करेज टू म्हणजे कितें तरी हाडपा खातीर. एक काम करूया, आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेता आनी रोखडेच येतले परत तुमचे कडेन. हांगा खूब बरें डिस्कशन जालां, तातूंत भितर एक सडनली विजयान एक वेगळो टर्न दिलो, जसो तो एसेंब्लीक दिता तसो दिलो, की आमी हांगा उलयताले ते बेसिकली सद्याची एसेंब्ली कशी चलता तो फुडले एसेंब्लीची चिंतून तातूंतल्यान रिजनल पार्टी कित्या खातीर जाय. ऑफकोर्स हो प्रश्न आयलो, तो काँग्रेस हॅज फेल्ड एज ऑपोजिशन पार्टी, त्या गजालींतल्यान हो प्रश्न आयलो. हो प्रश्न आमी मुखार व्हरया. बाकीचोय बी अभ्यास करप गरजेचो, कितलो अभ्यास करतात आनी कितें, आनी बाबा मुखार कशे तरेन एसेंब्ली चलतली, ह्या सगळ्या गजालींचेर आमी चर्चा करतात. येतात रोखडोच तुमचे कडेन एक ल्हानसो ब्रेक घेवन पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.